मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? तो आयज तुमकां एक बरेशी ब्रेकफास्ट रेसिपी हांव शेअर करता. ओके, तुम्ही हे भुरग्यांक न्ही टिफिनाक बीन दिवूं शकता आनी एकदम हेल्दी आसा. ओके, सो हांगासर न्ही हांवें 1.5 कप न्ही मूंग दाळ घेतला. ओके, आनी एका न्ही आमकां पयलीं न्ही बरें एक 2-3 वेळांनी बरें एका वॉश करून घेवंक जाय. आनी आयज जे तुमकां हांव दाखयता पळय डोसा, एक भुरग्यांक आवडटा अशें एक पिझ्झा आमी ट्विस्ट दितले लास्टाक, तें कळटलें तुमकां. सो हांगासर न्ही तुमी पळोवंक शकता बरें एका हांवें एक 3-4 वेळांनी बरें वॉश करून घेवंक जाय. सो आतां न्ही आमकां हितून उदक घालून एक 4 to 5 hours न्ही आमकां सायडीन दवरूंक जाय, एक बरें सोक जावपाक. एक 5 वरां खूब जालें, हें बरें सोक जातलें. सो हांगा पळयात 5 वरां जाल्लीं आसा आनी मूंग दाळ न्ही बरें हांगा सोक जाल्लें आसा. सो हांवें मूंग दाळ न्ही मिक्सी जारान ट्रान्सफर केला. आतां तातूंत घालता कोथमीर आनी 2 ग्रीन चिली घालता. चड तीख करचें ना हांव, 2 ग्रीन चिली खूब जालें. आनी थोडेशें आलें घालता हांव आनी थोडेशें उदक घालून न्ही आमकां हें न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हांगा पळयात बॅटर न्ही रेडी आसा. एक बावलान ट्रान्सफर करात, बरें ताका मिक्स करून घेयात. आतां हें बॅटर न्ही खूब थीक आसा. ह्या स्टेजीर न्ही आमकां उदक बीन कांय ॲड करपाक नाका, मागीर आमी ॲड करया. आतां न्ही आमकां हें धांपोवन न्ही एक हाफ एन आवर न्ही आमी सायडीन दवरया. सो हांगा पळयात हाफ एन आवर जाल्ली आसा. बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी तुमी पळोवंक शकता बॅटर आसा पळय खूब थीक जाल्लें आसा. ओके, सो आतां न्ही आमकां थोडें उदक घालून न्ही मातशें पातळ करून घेवंक जाय. चडूय पातळ करनाकात आनी चडूय थीक दवरनाकात. जशें आमी नॉर्मल डोसा करता पळय तशेंच फ्लोईंग कन्सिस्टन्सी आसूंक जाय. सो हें पळयात, हें आतां परफेक्ट आसा. सो बॅटर रेडी आसा आमचें. सो आतां आमकां घालूंक जाय मीठ. एज पर द टेस्ट तुमी मीठ घालात, बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी हें जें आमचें मूंग दालचें डोसा बॅटर आसा पळय तें रेडी आसा. सो आतां आमी ताका फ्राय करया. सो हांगासर न्ही हांवें पॅन दवरला. पॅन न्ही बरें गरम करून घेयात आनी आमी आतां न्ही डोसा फ्राय करया. सो नॉर्मल जशें आमी डोसा करता पळय तशेंच पयलीं न्ही बॅटराक बरें मिक्स करात. मिक्स करून जालें की मागीर आमी एक व्हडलोसो दवलो म्हणटा हेका दवलो घालता आनी बरें ताका स्प्रेड करून घेयात अशें दाखयत तशें पळयात. आनी बरें इजिली जाता, म्हणजे डोसा करपाक कांय प्रॉब्लेम जायना आनी फक्त आमी मूंग दाळूच घातला आनी कांय अशें घालूंक ना आमी. ओके, आतां धांपोवन न्ही जस्ट एक सेकंड न्ही आमकां मातशें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही हांवें लीड ओपन केला आनी फ्राय जाल्लें आसा. ओके, आतां हांव लायता शेजवान सॉस. इफ तुमकां शेजवान सॉस लावपाक नाका जाल्यार तुमी टोमॅटो सॉस बीन लावून करूं शकता. पण शेजवान सॉसांनी एक बरो टेस्ट येता आनी खावपाक एकदम बरें लागता. ओके, सो आतां हेज्या वर घालया कांदे, कॅरट आनी कोथमीर हांवें कट करून दवरलेले ते घालता. हे सगळे भाजयो बीन आहा न्ही तुमी मातशे तव्यार फ्राय करून घालूं शकता इफ तुमकां कच्चे खावपाक नाका. ओके, आनी तुमी जाल्यार कॅप्सिकम चॉप करून घालूं शकता. हांवें फक्त कॅरट घेतला आनी अनियन घेतला. आतां तेज्या वर घालया आमी चीज. जेन्ना हे चीज मेल्ट जातलें पळय खावपाक न्ही एकदम बरें लागतलें. इफ तुमकां चीज कमी जास्त जाय त्या प्रमाणे तुमी चीज घालात. ओके, आनी हें आतां इतलेंच आनी कांय घालचें ना हांव. सो हें आतां आमकां मातशें अशें टर्न करूंक जाय. ओके, आनी मुद्दम तुमी हे ट्राय करा, तुमकां हें खूब आवडटलें, इतलें हांव तुमकां गॅरंटी दिता हांव. ओके, सो पळयात बरें फ्राय जाल्लें आसा. मातशें ताका अशें प्रेस करात आनी जस्ट एक सेकंड न्ही तव्यार ताका मातशें फ्राय करून घेयात, कित्याक चीज आहा पळय मातशें मेल्ट जावंक जाय. आनी चीज मेल्ट जालें न्ही हें खावपाक न्ही एकदम बरें लागता. आनी हें न्ही गरम गरमूच खावंक बरें लागता, थंड तितलें बरें लागना. ओके, सो हांगा रेडी आसा आनी हांवें हांगासर दवरला च्या. दुदाची च्या दवरला शिवनाथाक आनी म्हाका, की ऋतूक गेल्लो आसा स्कुलान, ताका टिफिनान दिलें हांवें घालून डोसा आनी थोडेशे बिस्कीट बी आसलेले ते घालून दिले ताका. सो हांगासर न्ही आमचें ब्रेकफास्ट जाल्लेलें आसा. सो आतां हांव येयला किचन क्लीन करपाक. जस्ट थोडेशें बॅटर उरलेलें, तो म्हटलें फ्रिजीन दवरया, नेक्स्ट डे हांव फ्राय करून खातलें. बस थोडेशें उरलेलें. सो हें मम्मी आसल्यार न्ही सारकें जावपाचें. सो मम्मीन आनी मम्मीचो वांटो हो. सो थोडे बॅटर उरलेले म्हटलें फ्रिजीन दवरया आनी बारीक बारीक कामां आसा किचनाचें क्लिनींग बी सगळें करून घेता. सो जेन्नाय आमचें ब्रेकफास्ट बीन जालें न्ही पयलीं न्ही हांव किचन क्लीन करून घेता. सो मागीर बाकीचें काम सगळें. सो पयलीं किचन क्लीन करप हें इम्पॉर्टंट. सो पयलीं किचन क्लीन दिसलें न्ही मन सामकें शांती येता. आनी जे रातचे बी हांव आयदनां बी वॉश केल्लेले पळय ते सगळे वॉश केल्ले आयदनां हांव बरें ताका जाग्यार दवरता. आनी मम्मी आसल्यार न्ही आमी दोगांयनी अशें वांटून काम करता. सो कळना इतलें टायर्ड सो फील जायना, कित्याक ती थोडें काम करता, हांव थोडें करता. सो आतां न्ही सगळें म्हाज्या माथ्यार पडलां. सो करता सावकास हळू काम करता हांव.
सो सगळें आयदनां बीन घासून घेता आनी आतां उदक बीन घालूंक झाडाक 2 टायम उदक घालचें पडटा कित्याक आतां पावस ना आनी कडक वत सामकें सो ताका लागून आनी झाडांक सगळें उदक ना जाल्यार न्ही झाडां सारकें बावगाता सारकें सो हे पळयात कडक वत पडटा आतां आनी झाडां रोखडेंच सुकता सो आतां परत तें काम स्टार्ट जालें म्हजें 2 टायम उदक घालपाचें पावसान कितें आतां खबर आहा बरें पडटा 1 टायम घातलें न्ही आनी 1 दीस सोडून सुद्दां घातलें न्ही कांय प्रॉब्लेम ना सो झाडांक उदक घातलें हांवें आनी हे फ्लावर बी आसलेले पळय मातशे थोडे फुलां बी न्ही सुकलेले ते काडले हांवें आनी हे न्ही श्वेताक बड्डेक दिल्लेले बुके सॉरी तर ते म्हटलें काडया म्हटलें आनी हें दवरतलें हांव केन्ना जाय पडटा कितें करपाक बीन ओके आनी जे बरे बरे फुलां आहा पळय दवरतलें हांव आनी बाकी सगळें उडयतलें की सुकलें न्ही सगळें पडटा एका डायनींग टेबलार ताका लागून क्लीन केलें आनी हें सगळें आयज हांव डावर सगळें क्लीन करता एक्चुली हांवें सांगलेलें शिंवताक हें क्लीन कर म्हणून कित्याक खबर आहा हांगा न्ही सगळें शिंवताचें सामान आसा सो कितें हात लावंकूच भंय दिसता की तो आसलेलो तेन्ना म्हटलें करया म्हटलें क्लीन जे की नाका ते पेपर बीन ताका उडय म्हटलें आनी जे कितें जाय पळय एक पिशवेन घालून दवर म्हटलें अहोच करता शिवनात एक सांगलेलें काम न्ही करना कित्याक तेजें सामान न्ही तें इफ फाल्यां हांवें क्लीन केलें आनी पेपर बीन सगळें उडयलें न्ही तो मागीर म्हाका तापता मागीर सो म्हटलें तो आसलेलो घरा कडेन हें आयज क्लीन करया म्हटलें सो तें क्लीन करता ओके बारीक बारीक कामां करता घराचीं कामां आसा झाडू मारपाचें पुसपाचें हें सगळें करून घेता ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके चला तो ऑलमोस्ट सगळीं कामां जाल्लीं आसा आनी तुमकां आतां मेळटा हांव ओके झाडू मारलें पुसलें आनी भाजी कट करतालें हांव तो म्हटलें आयज भाजी करया घोसाळें आसलेलें एकूच तो म्हटलें करया म्हटलें आयज घोसाळ्याची भाजी दाखयता तुमकां कट करून दवरला हांवें एकूच आसलेलें आनी सोय बीन कांतून दवरला हांव कितें करता बरं 1-2 नाल्ल न्ही अशें कांतून न्ही दवरता फ्रिजीन बरें पडटा केन्ना जाय तेन्ना काडून करपाचें करत रावपाक न्ही टायम वेस्ट जाता सो हांव कितें करता 1-2 नाल्ल न्ही ग्रेट करून एक डब्यान घालून फ्रिजीन दवरता बरें पडटा ओके सो मम्मी ना न्ही वाज येता ती आसल्यार मातशें टायमपास जाल्यार ती ना म्हणटा न्ही वाज येता मागीर आतां घरान कोण ना न्ही एकटें आसता न्ही ताका लागून वाज येता ओके आनी आयज शिवनातान हें लायला फ्लॅग दाखयता तुमकां फाल्यां आसा 15 ऑगस्ट न्ही तो फ्लॅग लायला हर घर तिरंगा हांवें कालच्यान सांगलें शिवनाताक लाय लाय लायलें म्हणून आयज लायलें ताणें दाखयता तुमकां सो वारो येयला न्ही बरें तें हें आतां शिरकाला ओके हे पळयात 3 दीस जाले पावसूच ना इतले गरमी येता सांगू तुमकां ओके आनी जेन्ना तुमी क्लिनींग बिनींग करता न्ही घरान रावपा जायना इतलें घाम सुट्टा आनी जस्ट हांवें आयज ऑयल लायला जे तुमकां दाखयल्लें पळय कढीपत्ता आनी मेथी तें ऑयल लायला म्हणजे लावून दवरया मागीर न्हातलें हांव ओके सो आयज जेवण करपाचें कांय टेंशन ना शिव पालो आपूण फीश करी हाडटा अशें म्हणून आयज नुस्तें हाड आनी कर फाल्यां काय खायना तो पालो आपूण करी हाडटा जे सांगात परवरी एक उत्तम रेस्टॉरंट म्हणून आसा बरें होममेड जेवण आहा बरें आसता तेंचें सो खूब तेंप जालो हाडूंकूच ना आमी करी एक 50 रुपयाची करी हाडली न्ही आमकां 2 टायम बरें जाता आनी तेंची करी न्ही एकदम बरें आसता तेंचें आनी घोसाळ्याची भाजी करतले आनी कितें एक फ्राय हाड म्हटला रितू कितें करता बरं जेन्ना हांव घरा कितें बांगडे बी फ्राय करता पळय ते खायना तेमी फ्राय करता पळय तेंकां बरें आवडटा तेमी न्ही डीप फ्राय करता न्ही ताका लागून ते खावपाक बरें लागता तेंचें सो एक बांगडो हाड म्हणटा ताका हांवें तेंचे व्हडले व्हडले आसता बांगडे आनी 50 रुपयाची करी केन्ना केन्ना प्रॉन्स करी आसता ड्राय प्रॉन्स करी आसता केन्ना केन्ना मिक्स नुस्तें किंवा बारीक बारीक ते आसता पळय नुस्तें बीन तेंची करी आसता किंवा बांगडे करी आसता पण तेंचे करी न्ही बरें आसता खूब बरें आसता म्हटलें आयज हाड आनी कोण करत बसतलो आसूं म्हटलें सो जातलें की फाल्यां काय खायना आनी नुस्तें हाड आनी कित्याक तें मागीर पळोवया फ्रायडे पळोवया म्हटलें ओके सो दाखयता तुमकां वास्को सप्तासून हांवें कितें हाडलें तें काय अशें व्हडलेशें कांयच हाडूंक ना फक्त एक 2-3 आयटम हाडला हांवें आनी कांय ना दाखयता तुमकां काल न्ही कांयच हांवें व्लॉग करूंक ना कित्याक खबर आहा बारीक बारीक कामां आसलेलें म्हटलें कितें व्लॉग करपाचें रिजू स्कुलान गेले आमी तेजे इंस्टॉलमेंट पे करून आसलेले ते पे केले मागीर म्हजे ब्लावज दिले हांवें काल कितले दिसांनी काल दिले ब्लावज सो 23rd दिता म्हटलें हांवें शिवोन ओके आनी कितले एक्सपेन्सीव खबर आहा ब्लावज 800 रुपया एक ब्लावज शिवपाक म्हणजे भितर अस्तर बिस्तर सगळें घालून ते करता ते म्हाका आयडिया ना ओके सो 800 रुपया सो ताणें 800 रुपया चार्ज केला
सो पळोवया आतां कसो शिंवता तो. पयशे गेले म्हण प्रॉब्लेम ना, बरें शिवंक जाय न्ही. ते हांव त्या फर्स्ट टायम दिला, जस्ट लागींच आहा वॉकिंग डिस्टन्स. पळोवया कशें तें सांगता तुमकां. मागीर बारीक बारीक काल कामां आसलेले, बँकेन बीन कितें कामां आसलेले म्हटल्यार काल हांवें कांयच व्लॉग करूंक ना. आनी घरा बारीक बारीक क्लिनींग, कपडे बिपडे सुकलेले सगळे काडले. ते फोल्ड करपाकूच नाका आतां, म्हाका बेजार येता. ओके, ताका लागून सगळे काल ते कपडे काडले, फोल्ड केले, ते रूम सामकी क्लीन केले हांवें. तुमकां आनी कितें व्हिडिओ दाखयतले म्हटलें, एक दीस गॅप घेवया म्हटलें आनी बारीक बारीक आहा तें करया म्हटलें. ओके, सो दाखयता तुमकां हांवें कितें घेतलें. चड कांयच घेवंक ना हांवें, की चड आमी फेरी भोंवकूच ना. तुवें पयलें आसतलें जस्ट टॅम्पलाक गेले आनी तेच वाटेन आमी परत येयली. आनी फुडें बी आसलेली फेरी, थंय वचूंक ना आमी. असं म्हटलें सेम ते दवरल्यांच्यांनी. आनी चर्ची थंयसर न्ही आर्टिफिशियल फ्लावर चड आसलेले आनी हांवें कांय घेवंक ना, कित्याक आहात न्ही आमगेर आनी ते आसले हाडले बीन न्ही, दवरले बीन न्ही, त्यात धूळ पडटा सारकें, ताका क्लीन करपाकूच पुरो जाता. तो म्हटल्यार कांयच घेवंक ना हांवें. सो आतां पयलीं भशेन ना आतां म्हाका कितें घेवपाचें बीन, कित्याक सगळें आसा न्ही, आसता आसतना कितें घेवंक जाय ताका लागून. सो पयलीं आनी अशें खूब शॉपिंग करतालें हांव. तुमी पयलीं आसतलें स्टार्टींग व्हिडिओ बीन. सो आतां खूब कमी केलां हांवें. सो सगळं आसा घरा कडेन. सो बेश्टें घेवप तें बरें जायना न्ही, ताका लागून. सो हांवें न्ही अशें 2 कडाई घेतला. हें मातशें व्हडलें सायज, हें पडलें म्हाका 200. ओके, सो आतां आमी चडशी नॉनस्टीक कडाई बीन वापरना, आसा तेच वापरता हांव. सो तें मागीर जालें की पिड्ड्यार जालें की आमी उडयतले आनी नॉनस्टीक कडाई बीन कांय घेवचें ना. पोळे एक बरें आसा, हांव ते डोसा बीन करता पळय ते न्यूत आहा. सो डोसाक न्ही नॉनस्टीक कडाईच मातशें बरें पडटा, ते एकूच आहा आमगे. सो बाकी सगळें आमी कितें जेवण बी करता पळय असलेच आयदनांक करता. आतां कडाई नॉनस्टीक कडाई बीन हाडपाचें आतां कमी केलां हांवें. ओके, आनी धाकटें एक घेतलां हांवें. सो हें पडलें म्हाका 150. बरें पडटा की भाजी बीन करपाक बरें पडटा, ताका लागून. सो हें 2 घेतलां. आनी बारीकशें हँकरशीफ जाय पडटा. हें पडलें आमकां 100 रुपया, भितर 12 आसा. सो हें घेतलां. आनी एक बेडशीट घेतलां, हें शिंवताक घेतलां बेडशीट. हें पडलें 1000 रुपीज. बरें थीक आहा सामको, बरें आहा. हें आवडलें ताका लागून घेतलें हांवें न्ही शिंवताक. बरें आहा कपडो, काडून दाखयना तुमकां, असो आहा तो. ओके, हें पडलें आमकां 1200 म्हणटाले. सो 1000 पडलें आमकां हें पळय. आनी आमकां ते सबस्क्रायबर मेळ्ळे सुमिता, ताणें म्हाका एक प्लांट दिला फ्लावरचें, बरें आहा पळयात. एक दिला. आनी ताणें बेगीन न्ही हें दिल्लें खारी बिस्कीट आसता पळय टोस्ट तें, आनी खाजें दिल्लें आमकां. आमकां खबरूच ना, आमी न्ही खाजें घेवकूच ना, आमकां यादूच ना न्ही. हांव चड खाजें बीन घेयना, गेल्यार थोडेशें घेता हांवें देवाचें प्रसाद अशें, कित्याक आमच्या घरान कोण खायना. आतां मम्मी ना म्हणटा तें उरता मागीर तें. सो शिव खाता, काडून दिलें दवरलें न्ही लागीं, काडून खाता. मम्मीक चड आवडटा तें, म्हाका दितलें ना. सो म्हाका यादूच ना खाजें घेवपाचें खबर आहा. मागीर अर्दे वाटेर आमी पर्वरी पावली, मागीर खाजें घेवकूच ना आमी आयज म्हटलें. सो तोय मातसो बेजारलो. अशें न्ही आमी केन्ना जात्रेक बीन फेरीक बीन गेले न्ही आमी म्हणजे खाजें बीन घेतात, कित्याक ते घेवकूच जाय म्हणटा अशें. सो म्हाका काल न्ही यादूच ना म्हाका तें घेवपाक. सो मागीर घरा येयलें तेन्ना बेगीन म्हाका तें सुमितान कितें दिल्लें न्ही, बेगीन पिशवी ओपन करून पळयत जाल्यार तितून एक खाजेचें पॅकेट आसलेलें. सो ताणें एक खाजें आमकां घेवन दिलें, म्हणजे पिशवेन आसलेलें, आमकां खबर ना तितून खाजें बीन आहा म्हणून. सो आमी तें घेवकूच ना, पळय जाल्यार ऑलरेडी पिशवेन आसलेलें एक खाजें. सो ताणें आमकां दिलें सुमितान खाजें. आनी एक खारी बिस्कीट आसता पळय टोस्ट कशें खारी च्या वांगडा बुडोवन खाता पळय तें एक दिलें ताणें. आनी एक प्लांट दिलें. मेळोन खूब बरें दिसलें तांकां. आनी आमकां म्हणजे आमी थंय रावल्लीं पळय टॅम्पलच्या भायर, तें एमिलिया म्हणून एक आमकां सबस्क्रायबर मेळ्ळें. सो तिजें कांय प्लॅन नासलेलें आमकां मेळपाचें बीन काल. सो दिसतूच ती आमकां मेळ्ळी ती. आनी ती आयिल्ली हांगा टॅम्पलच्या फुडें एक चर्च आहा, दाखयलें तुमकां न्ही, थंयसर येयल्ली ती चर्चीन. सो तेन्ना ती भायर सरताली आमकां दिसली, येयल्ली ती उलोवपाक. सो बरी दिसलें. सो पयर आमकां 2 जाणां मेळ्ळें. ओके, आनीक आसलेलें जॉनिता म्हणून, ते येवपाचें आसलेलें मेळपाक. ताका बरें ना, म्हणजे ताका फिवर बी येयल्लें. सो तें आमकां चुकलें ना, तें आमकां मेळपाचें. ओके, आसूं कोण तरी मेळ्ळें, 1 ना 2 कोण तरी मेळ्ळें आमकां. ओके, सो सकाळीं न्ही उदीक नासलेलें, कोणाक खबर कितें जालें तें. आनी उदीक नाल्यार कांयच कामां जायना. सो बेगीन शिवताक कॉल केलें, म्हटलें तांकां कॉल कर म्हटलें. सो हांगासर आहा एकलो, ताका कॉल केलें. मेजोस आत्तां उदक येयलें, उदीक नाल्यार कामूच जायना अशें आमकां. म्हणजे पयलीं आमी रावतालीं फ्लॅटान बी, थंय अशें उदीक बिदीक संवय आहा आमकां, उदीक बी ना जाल्यार बीन. सो हांगासर अशें केन्ना जावंक ना प्रॉब्लम. सो आयज कितें जाल्यार कोणाक खबर, जस्ट काम चालू आहा, जस्ट आत्तां उदक येयलें. ओके, तो जालें जाल्यार करया आमी आतां भाजी. मागीर शिव हाडटलो करी आनी फ्राय आनी शीत करया. ओके, चला. शिव आज बेगीन आयलो, म्हाजें आजून शीत जावंक ना, भाजी जावंक ना. नुस्तें हाडलां. खंयचें नुस्तें हाडलां? आनी कांय ना बांगडे सोडून? लेपोले ती
लेपो असलेला न्ही पापलेट ना काहीच ना पापलेट नुसतेच खंय आनी हय पळय करी आनी फ्राय दाखयता तुमकां मागीर हांव वास न्ही बरो येता वास आं वास बरो येता करीचे कितें शिवना कितें म्हणटा ना बरें आहा कपडो तुमचो बरो आहा बरी दिसता पप्पाक न्ही वॉश करपाक ए वॉश केला आतां सुकतले वास मारतले आतां न्ही यूज करप ना हें ताका सुकपाक बरें आतां वॉश करपाक गरज ना पळोवया मागीर वत पडूं न्ही बरें ना 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 बरो थीक आहा तो ताका न्ही अशें भितर बी सुकयलें न्ही वास मारतले ताका बरें दिसता घालूंक जाय घातले की मागीर दाखयता तुमकां हांव आनी म्हाजे फुलां पळयात कितले टवटवीत आसा अजून शुगर का कितें म्हणटा ताका हांव तो शुगर घालता न्ही इल्लेशें ताका लागून बरी दिसता तांकां घालपाचें शुगर कित्याक तांकां शुगर घालूं मूय येतलें ओके चला चला आतां करया आमी घोसाळ्याची भाजी तेल घालता एक 2 व्हडलो चमचो सो आतां घालता हांव सासवां मस्टर्ड सीड्स सो आतां घालता हांव कांदे सो कांदे आनी ग्रीन चिली आमच्या वांगडाच घालता सो कांद्यानी आमकां 1-2 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवंक जाय सो कांद्यानी आमी हांगा 1-2 मिनटां फ्राय करून घेतला सो आतां घालता हांव चण्याची दाळ इफ तुमकां चण्याची दाळ घालपाक नाका जाल्यार कांय ना ऑप्शनल आसा हें सो हांव थोडेशें घालता आनी हें हांवें भिजत दवरलेलें चड घालना हांव बस थोडेशें घालता एक व्हडलो चमचो हांवें म्हणजे सोक करपाक दवरलेलें सो बरें एका मिक्स करून घेता आनी आमकां न्ही हें दाळ हा पळय कांद्या वांगडा आनी 1 मिनटांनी बरें एका फ्राय करून घेवंक जाय अशें दाळ न्ही तें मातशें शिजतलें सो 1 मिनटांनी एका हांवें बरें फ्राय करून घेतला आतां आमी घालया घोसाळे भाजी कट करून घेतली तें सो बरें एका मिक्स करून घेया मीठ घालता सो मीठ घालून एका हांवें बरें मिक्स केला आतां आमी घालया उदक कित्याक दाळ न्ही शिजोवंक जाय न्ही ताका लागून उदक घालता बरें ताका मिक्स करून घेता आनी आतां आमकां न्ही लो फ्लेमान न्ही हें बरें आमकां शिजोवन घेवंक जाय आनी दाळ आनी भाजी न्ही बरें शिजोवंक जाय सो एका न्ही आतां हांव धांपून दवरता लो फ्लेमीन एका कुक करता तो भाजी हांगासर न्ही जाल्ली आसा आनी ताका न्ही हांवें न्ही मदीं मदीं न्ही मिक्स करत रावंक जाय हां आनी उदीक म्हणजे ड्राय जायसर न्ही आमकां हें शिजोवन घेवंक जाय आनी हांव पळोवंक शकता बरें उदीक ड्राय जाल्लें आसा सो हें जाल्लें आसा भाजी आतां ताचेर घालता सोय घालता आनी घोसाळ्याची भाजी न्ही इफ तें टेंडर आसलें न्ही भाजी हेजी बरें जाता सो हें बरें जाल्लें पयर मम्मीन केल्लें न्ही तेन्ना बरें जाल्लें सो एक दवरलें करया म्हटलें बरें तळणें आहा तें ओके सो हांगासर भाजी रेडी आसा गॅस बंद करता सो शीत दवरला हांवें कुकुंबर रितुकाक आवडटा कुकुंबर जेयतना ताका कट करून दिवंक जाय आतां आमे ना न्ही आतां कुकुंबर फाटला घालतो ओके दाखयता तुमकां करी ओके कसलें करी खबर ना म्हाका मिक्स नुस्तें कितें आहा तें जस्ट भाजी जाल्ली आसा हें पळयात आनी हें हाडलां शिव आतां 100 रुपयाचें हांवें सांगलें एका 50 रुपयाचें हाड म्हणून खूब आहा तें आनी मम्मी ना न्ही आमी दोगांय कितलें खातलें हेंची करी न्ही बरें आसता म्हाका दिसता हें न्ही हें वेल्ली आं वेल्ली बारीक बारीक वेल्ली हें पळयात हय खूब जालें हें करी बरें आसता हेंचें ओके आनी बांगडे फ्राय हाडला सो रितीक न्ही हांवें केल्ले बांगडे फ्राय बी खायना हें पळय बरें व्हडलें आहा बांगडे फ्राय आमी न्ही डीप फ्राय करता खावंक न्ही बरें आसता म्हणजे क्रिस्पी लागता 2 हाडला हेणें ओके सो जालें आयचें जेवण भाजी रेडी आसा सो केन्ना केन्ना आमगे करी हाडटा केन्ना करपा बी वाज जाता नुस्तें बी ना जाल्यार हें आमी करी हाडटा बरें पडटा 2 टायम इजिली पडटा हें 100 रुपयाचें हाडलां चड हाडलां आशिल्लें आतां एटलीस्ट 50 रुपया हाडलें न्ही खूब जालें आमकां आनी आयज मम्मी ना ताका लागून उरतलें मागीर तें आनी फाल्यां बेस्तार खायना बरें आसता हेंचें मातशें चड तिखट नासता कमी आसता पर ती खायना ताका मातशें सुक्का अशें कालून दिता तो आमी खाता मागीर थोडे भाजी बी मिक्स करून दिले न्ही खाता ओके चला रिती येवपाचो टायम जालो तो आयले की तुमकां मेळयता ओके चला आमी बाय सरला हां रिती तुमकां मेळोंक ना न्ही दनपारां जेवून मी काय व्लॉग करूंक ना 1 आवर स्टडीज घेतले मागीर विडियो एडिटींग आसलें न्ही कित्याक 5 म्हणजे 5:30 अशे विडियो येता ओके सो जस्ट आतां भायर सरला आमी म्हाका न्ही हें जाय आसलें राखी
म्हटलें 2 दीस हो बिजी आसा, म्हटलें वचून घेवन या, आयज फ्री आनी राखी घेवन येवया आनी मातशें डेलिफ्रिजान थोडें सामान जाय आसलेलें भाजयो बीन की फाल्यां वेज आसा की डिमांड केलें आनी कर म्हणून. ड्रॉइंग बुक ना घरा इतले ड्रॉइंग बुक भरला. ड्रॉइंग कलर करना काय ना बेस्ट पोया पोया ओके जस्ट बाय सरला. हा पोया पावसूच ना नशे ना गुड खंय मम्मी म्हणटाली कुमटा थंय पावस ना खंय वत खंय थंय पावस ना कितें साखळी ना उदीक भरला. साखळी उदीक भरला तू साखळी गेल्लो केन्ना खंयच्या जन्मान गेल्लो कोणाक आसूं चल. हा तू आतां भायर सरला. पयलीं आमी वयतली कवळेकर शॉपार राखी घेवपाक मागीर वयतली डेल्फिनोज. ओके चला. सो आमी इल्ली हरमन चाय पिवपाक व्हिडिओ काडून मागीर तुम्ही म्हणटले सदांच हरमनान चाय पिवूंक येयला म्हणटले. सो चाय पितना आमकां एक आमचे सबस्क्रायबर मेवळे आसा. नांव कितें लिवॉन सांगतलो आतां कितें लिवॉन गोम्स. रितिका कपूर आयली ती आमकां वळखले आनी आयली ती. हांव म्हणटा रितिका म्हणटा ती हायलो खंय हांव ही पण म्हाका टिचर दिसली म्हाका. चल्याक सतत हाय म्हणूंक लायता चल्याक म्हणल्यार हाय म्हणटले. बरी दिसल्या ती आयली आमकां मेळपाक बरी दिसली. येस या 1 मिनिट. गर्दी बघितले तो बरे राखी राखी चूज करपाक पुरो हांगासर पयर शिनात 2 जाय म्हाका. No, you said AC vehicle or something. I want to know, are you going to drop it in? पनीर घे घे मिल्की मिस्टाचे घे ते येदे व्हडले नाका रे धाकटे घे रे आतो आगे 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 एकूच प्रो. सो उदर आमी थंय गेल्ली न्ही कवळेकराडे थंय राखी इतले बरें मेळोंक ना. हांगासर म्हाका बरें मेळ्ळें. तो ऑलमोस्ट सगळें घेतलेलें आसा. कितें घे रे बी ड्रॉइंग बूक जाय खंय हेजे अशेंच ड्रॉइंग बूक जाय काय कितले कलर मारता म्हण ना घेतले. सो जस्ट पावलें हांव सामान बी काडून दवरलें दाखयत तुमकां. म्हाका राखी बरें मेळ्ळें दाखयत तुमकां. सो असलें मेळ्ळें म्हाका पिकॉकचें म्हाका खूब आवडलें. आतां सामकें डिफरंट आहा न्हू ना बरें आनी राखी आनी बाय बाय सामान. सो आतां फाल्यां 15 ऑगस्टाक हें जाय खंय बिरयानी वेज बिरयानी. सो ताका लागून गेल्लें हांव भाजी बी हाडपाक आनी हें गायचें दूद. रितिकाक रातचें न्ही अशें हळद घालून ताका दिता हांव बॉयल करून. ओके आनी बारीक बारीक भाजी बी हाडलें आनी कांय ना व्हडलेशें. ओके सो चला आतां व्लॉग हांव एंड घेता. हें सगळें सामान बीन काडून दवरूंक जाय भितर. ओके आनी थोडेशें नांव घेता. ओके सो फर्स्ट आसा पेट्सी डुराटे, अंजली प्रभू, सुषमा रायकर, फेरल फर्नांडीस, वियोना पेरेरा, फ्लेना फर्नांडीस आनी विलिमा गोन्साल्वीस. ओके आनी म्हाका न्ही एक कमेंट केलेले सुष्मिता नाईक ताणें पनीर पालक पनीर रेसिपी ट्राय केलेले खंय म्हाका ताणें धाडलेले एक फोटो इंस्टाग्रामार आनी बरें केलें ताणें दिसतालें बरें. ओके सो थँक्यू हांव सुष्मिता तुवें ट्राय केलें. आनी एक आसा जिनिवी ताणें न्ही इडली सांबार आनी म्हाका ताणें काल इडलीचो व्हिडिओ न्ही म्हाका ताणें धाडलेले. तूं दाखयता मागीर हांव बरें सॉफ्ट जाला सारकें इडली बरें केलें ताणें. तो हां थँक्यू हांव जिनिवी आनी सुष्मिता ट्राय केलें म्हणून. ओके सो चला आतां काम म्हाका डबल पडटा. आई आसल्यार मातशें हेल्प जातालें म्हाका. तो आतां ना आतां सगळें करचें पडटा. सगळें आसा जेवण बिवण फक्त शीत करूंक जाय. सकाळीं नुस्त्याची करी हाडलेली न्ही आसा तें शीत करूंक जाय. हें सगळें सामान बी काडून दवरूंक जाय. ओके सो फाल्यां आसा 15 ऑगस्ट. फाल्यां पळया कितें प्लॅन आहा आमचें. सो पळया हय चला हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. टायर्ड जाला सारकें. ओके सो चला हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. सो आयज न्ही 3 बर्थडे आसा तांकां विश करया. तो फर्स्ट आसा आग्नेलिया फर्नांडीस. इफ नांव बीन चुकता सॉरी म्हणटा. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हेंच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे आग्नेलिया फर्नांडीस. नेक्स्ट आसा प्रिन्स्टन फर्नांडीस. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हेंच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे प्रिन्स्टन. आनी लास्ट आसा शेनायजा
शेनैजा. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. तेव्हा तुमचे हेल्थ बरे दवरचे हेच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे शेनैजा. यो रे. Happy birthday and many blessings to you. May God make all his come true. Happy birthday. चला बाय.